इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. त्या दिसांनी हेसेकिया पिडेंत पडून मरणाचे थंडेर पावलो. आमोसाचो पूत प्रवादी इजाया ताचेशी आयलो आनी ताणें ताका म्हणलें, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुज्या घरांत सारकी वेवस्था घाल, कित्याक तूं मरतलोय, तूं वांचचो नाय. हेसेकियान आपलें तोंड वणटीचे कुशीन परतिलें आनी सर्वेस्परा कडेन मागणें केलें. सर्वेस्परा, हांव तुजे मुखार विश्वासीपणान आनी प्रामाणीक काळजान चल्लां आनी हांवें तुका मानवता तें केलां म्हूण उगडास कर. आनी हेसेकिया व्हडल्यान रडलो. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर इजायाक आयलें. वोस आनी हेसेकियाक सांग, सर्वेस्पर तुज्या पुर्वजा दाविदाचो देव अशें सांगता, हांवें तुजें मागणें आयकलां आनी तुजीं दुकां पळयल्यांत. हांव तुज्या जिविताक आनीक 15 वर्सां चडयतलों. त्या भायर हांव तुका आनी ह्या शहराक असिरियाच्या रायाच्या हातांतले सोडयतलों आनी हें शहर राखतलों. इजायान म्हणलें, अंजुराचो लेप करून हाडा आनी तो रायाचे केसोलेचेर लाया आनी तो बरो जातलो. हेसेकियान म्हणलें, हांव सर्वेस्पराच्या घरा वेतलो म्हूण तूं म्हाका कसले खुना दिताय? सर्वेस्पर आपणे बासायलां तें करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती खुना ही. पळय, हांव देंवत्या सुर्याची सावळी आहाजाच्या पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं सराशें करतलो. आनी देंवोन गेल्लो सुर्यो पांवड्याचेर 10 पावलां फाटीं आयलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. म्हज्या जिविताच्या दनपारा हांवें भायर सरोंक जाय. म्हज्या जिविताच्या उरलेल्या दिसांनी पाताळाच्या दारवट्या कडेन हांवें रावोंक जाय. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. जियेतेल्यांच्या देशांत हांव सर्वेस्पराक परतून केदींच देखचो ना. संवसारांतल्या निवास्यां मदें कोण मनशाक हांव परतून पळोवचो ना. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. एका गवळ्याच्या तंबा भाशेन म्हजें बिडार हुमटून काडून उडयलां. एका विणप्या भाशेन हांवें म्हजी जिणी कवळल्या. ताणें म्हाका मागांतलो कातरून काडला. फांत्या फारातावन रात पर्यंत तूं म्हाका काबार करताय. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. सर्वेस्पर आपल्या मनशाची जतनाय घेता. ती जियेतलीं आनी तांचे थंय आसा ते सगळे ताच्या आत्म्या वरवीं जियेतले. तूं म्हाका बरो कर आनी म्हाका वाचोंक दी. श्लोक. मरणाच्या फोंडांतलो म्हजो जीव तुवें राखलोय सर्वेस्परा. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्या दिसांनी एक साबता दिसा जेजू गोवांच्या शेतां मदल्यान समकतलो. ताच्या शिसांक भूक लागली देखून ते कणश्यो मोडून खावंक लागले. फारिसेवांनी हें पळोवन जेजू लागीं म्हणलें, पळय, तुजे शीस साबताच्या दिसा करूंक आडवारलें करतात. पूण जेजून तांकां जाप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या सांगात्यांक भूक लागल्या वेळार कितें केल्लें म्हूण तुमी वाचून नेनात? देवाच्या घरांत भितर सरून फकत याजकांक शिवाय ताका जावं ताच्या सांगात्यांक जावं खावंक आडवारले समर्पीत उंडे तांणी केले नातवे. हर एक साबताच्या दिसा देवळांत याजक साबताचो विशय मोडतात तरी ते गुन्यांवक जायनात. म्हूण म्हणलां ते नियमशास्त्रांत तुमी वाचून नेनात. देखून हांव तुमकां सांगतां, देवळा प्रास व्हरतो हांगा आसा. म्हाका जाय दया, बलिदान न्हय. ह्या उतरांचो अर्थ तुमकां कळीत आसलो जाल्यार निरापराध्यांक तुमी केदींच अपराधी करते नात. तर मनशा पूत साबताचो धनी. देवाचें उतर हें. वखाणी तुका क्रिस्ता.